आयच्या पयल्या वाचपांत सांजुवांव मोगा विशीं उलयता. जेन्ना तो मोगा विशीं उलयता ताका मोग म्हणजे देवान जो मोग आमचो केला तो मोग. देवूच म्हणल्यार मोग. देखून ताणें मोगान सगळें रचलें, मोगान तो सांबाळटा, मोगान ताणें सोडवण केली. आनी देवान आमचो पयलो मोग केला देखून आमी हेरांचो मोग करूंक आसा. जेन्ना आमी हेरां थंय देवाक पळयता तेन्ना त्या मनशाचेर आमी रागार जावची ना, त्या मनशाक आमी पयस करची ना, आमी ताचो मोग करतले. आतां मोग म्हणजे ताची दुसरी रुपां आसात. मार्तान मोगाचें एक रूप आमकां दिलां, तें म्हणजे सेवा. तिचे थंय फुडारपण आसलें. जेन्ना जेजू तांगेर येतालो ती ताचे खातीर जेवण तयार करताली, ताचे कडेन उलयताली. मारिया मातशी थंड स्वभावाची, ती फुडाकार घेना, ती बसून रावता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें तांचो भाव ह्या संवसाराक अंतरलोलो आनी जेजू खबर आसुनूय जेजू गेलो ना. तो 3 दिसां उपरांत वेता आनी तो येता म्हूण खबर मेळटच मार्ता ताका मेळूंक भायर वता आनी ताका मेळटा आनी म्हणटा, सोम्या तूं जर हांगा आसलोय म्हजो भाव मरचो नासलो. आनी जेजू तिका धीर दिता. आनी मार्ता जेजूचेर विस्वास दवरता. ह्या दिसांनी आमी सांत इनासाची नोवेनां करता. मार्ता आनी सांत इनास हांचे मदें गुणांचो इल्लो संबंद आसा. मार्ता थंय फुडारपण, लिडरशीप क्वॉलिटी आसली, तीच आमी इनासा थंय पळयता. मार्तान जेजूची सेवा केली, इनासानूय तेंच केलें. आतां पारिसांत आपलें शिकप जातच तो आपल्या मायदेसाक स्पेनाक येता. तेन्ना ताचो भाव दोगा मनशांक धाडून आपणांगेर ये म्हूण ताका आपयता. इनास वचना. इनास एका हॉस्पिटलांत वेता आनी थंय रावता. आनी थंयसर आयलेल्यांक तो देवा विशीं सांगता. दर दिसा तो भुरग्यांक दोतोन शिकूंक सोदतालो, पूण ताच्या भावान म्हणलें कोण येवचो ना. इनासान म्हणलें एकलो आयल्यार सुद्दां हांव ताका शिकयतलो. भुरगीं येवंक लागलीं, व्हडां येवंक लागलीं आनी शेवटी ताचो भावूय आयलो. इनासान लोकांची सेवा तांकां जेजूची शिकवण दिवन केली. इतलेंच न्हय, थंयसर ताच्या गांवांत जुगार खेळटाले दादले. ताणें तें बंद करपाक वडिलांक विनंती केली आनी तें जुगार खेळपाचें खंय बंद जालें. मागीर कांय अस्तुऱ्यो आनी चलयो वायट जिविताक लागलेल्यो. एका दादल्याक आपली घरकान्न नासतना त्यो ताच्यो दवरलेल्यो कश्यो तयार आसल्यो. आनी इनासान फुडारपण घेवन म्हणलें हें जावंक उपकारना. दुबळीकायेक लागून कोणेंच वांकडे वाटेर वचूं नये. परत्यान ताणें सरकारी अधिकारी गव्हर्नराक चीट बरोवन म्हणलें दुबळ्यांक कितें आदार जाय तो तांकां दिवंक जाय. अशें इनासाक दुसऱ्यांचो हुस्को आसलो. मागीर तो रोमा शाराक वचूंक भायर सरता. ताच्या थोड्या इश्टांनी
ताका आदार दिता म्हणलें, पूण इनासान तो घेतलो ना, कित्याक इनास देवाचेर पातयेवन फुडें वचूंक सोदतालो आनी जितलो आदार जाय तितलोच कोण दिता म्हूण तो चड घेवंक तयार नासलो. मार्ता आनी इनासा कडल्यान आमी जायतें शिकचें आसा. एक तरी आमी शिकूंक जाय, दुसऱ्यांचो आमकां हुस्को आसूंक जाय. सेवा, दुसऱ्यांची सेवा करचें मन आसूंक जाय. सेवा फकत म्हज्या गांवच्या लोकांक, म्हज्या सोयऱ्यांक, म्हज्या इश्टांक, म्हज्या वळखीच्यांक न्हय, कोणूय जावं तांकां म्हजी गरज आसा तर हांवें तांकां म्हाका जाता ते भाशेन हांवें पावूंक जाय, तांकां आदार करूंक जाय. आनी हेंच आमकां जेजून सांगलें न्ही ते समार्यकाराचे ओपारीन. थंय घायोन पडलेल्या मनशाक कोण शेजारी जालो? समार्यकार जालो. कित्याक समार्यकार थंय गेलो, ताणें बेची गरज नासली आनी त्या मनशाक तो पावलो. तर आमी मार्ता भाशेन आनी जेजू भाशेन हेरांचो हुस्को करुया. तांच्या गरजे आकांतान आमचोय हातभार लावुया. फकत उतरांनी मात्र न्हय, बगर करण्यांनी आमी आमचो मोग दाखोवया.